राज्यात सेगीत पडपी पावसाक लागून शेताबाटांचेरय परिणाम जाला। मळे हळदणवाडी वाठारात तर 300 शेतकारांचेर हावळ आयल्या। पावसाक लागून लायिल्ली शेतां उदकापोंदाक गेल्ल्यान शेतकारांनी चिंता उक्तायल्या। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। पावस कमी पडल्यार लुकसाण आणि चड पडल्यार लुकसाण अशी सध्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाल्ली आसा। आमी सध्या आसा हळदणवाडी मया हांगा सादारण 300 शेतकार आसा आणि जी पावस पडलो मोठ्या प्रमाणात या 15 दिसांक तातून ती शेतां आसली ती सामकी बुडल्या आणि तांच्यांनी जो तरवो लावलो तो सामको काबार जाल्लो आसा। म्हणजे ते आतां शेत परत उबें जावपाक खूब कठीण आसा अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा आणि तांकां मोठ्या प्रमाणात हांगा लुकसाण जाल्लें आसा। कित्याक तर आतां शेती करप एक सामकें कठीण जाल्लें आसा शेतकऱ्यांक आणि सरकारा कडेन तांची एक मागणी आसा की तांच्यांनी जे शेतकार जे नुकसान जालां तांकां ती नुकसान भरपाई दिवची। पोटाक घालप्यांक अन्नदाता सुखी भव म्हणपाचे संस्कार आमकां जाणट्यांनी दिल्यात। आमचे अन्नदाता सरकार न्हू शेतकार, पूण भोव कश्टान आणि प्रतिकूल परिस्थितीत वावर करून उबें केल्लें शेत उदकापोंदाक आडवें जालें जाल्यार ताची इतले दुख्खाची गजाल दुसरी आनी खंयची आसूं येता। हळदणवाडीच्या शेता वाठारांतलो तरवो आडवो पडला। आयकात मयेच्या शेतकारांचे उतफर्के। लायिल्ली शेती आणि आमी जे बियाणे घातलेले जेका आमी तरवो म्हणटा तो संपूर्ण जो आहा तो तेजे पाणी साचल्या कारणान तो कुसलेलो आसा आणि तरवो जो आहा तो आडवो पडलेलो आसा। आमी म्हणटा तेका शेळो पडलो। आतां सद्या तेजी स्थिती पळयत जाल्यार उरलेली जी शेतां ती लांक मेळटली काय ना असो प्रश्नचिन्ह जाता, प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता। आणि जी शेतां लायल्या त्या शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणात हांगासर लुकसाणी जाल्ली आसा ह्या वर्सा। तेन्ना सरकारान ह्याचेर गांभीर्यान लक्ष घालून जी नुकसाणी शेतकऱ्यांक जाल्या तेच्या बदल्याक तांकां फावो ती लुकसाण भरपाई दिवची अशी हांव सरकारा कडेन मागणी करता। आनी खास करून आमचे शेतकी खातें आसा हेंचे जे ऑफिसर आमचे आसा हेंच्यांनी येवन हें निरीक्षण करचें जेणे करून की जे शेतकार शेतां करतात तांकां फुडें शेतां करपा खातीर प्रोत्साहन मेळचें। कारण अशी जर नुकसाणी जाली जाल्यार पयलींच शेतकऱ्यांक शेतां परवडना। मानाय कामेऱ्यां ही भायरसून हाडची पडटा, जावं आमच्या गांवांतली थोडे लोक काम करतात पण शेती मोठ्या प्रमाणात केल्या कारणान सगळ्यांची शेती एका टायमान ल्हान जायना। त्या खातीर आमकां थोडे शेतकार भायरसूनय बी कामेऱ्यां मानाय हाडटा आनी मोठ्या प्रमाणात तांकां खर्च येता। आणि अशें जर जालें जाल्यार शेतकार म्हणटा तो केन्नाच वयर सरचो ना। गेल्या वर्सा बी अशीच लुकसाणी जाल्ली। आमी आतां हांगासर हळदणवाडी मया शेतान उबे आहात। हांगासर 300 शेतकार आहात। 300 शेतकारांसून लोकांनी कितें केलां, पावस लेट पडलो, लोकांनी पावस पडना बरोबर जबरदस्त कामां करून घेतली आणि लोकांनी थोड्यांनी कित्याक बेगीन जावंक जाय म्हणून थोड्यांनी तरवो सुद्दां बेगीन लावन घेतलो कामेऱ्या भायली हाडून बी सगळे करून। आणि आमकां जो हितून पळय तो काम आमी करता पळय तितून पळय आतां हांवच शेत करता पळय, हांव स्वताहून काम करता तरी आमकां हांगासर कितलो खर्च जाता म्हाका 55 ते 60 हजार ते शेतांक हांव खर्च करता। मग तितकें आमकां कितें उत्पन्न जायना तरी भितून आमकां कितें भितून विकूंक गेल्यार मागीर मायनसूच जाता भितून एक फरक थोडो पडटात कमी म्हणून। हांव इतकीच विनंती करता की सरकारान आमच्या गव्हर्मेंटाचे खातें आहा पळय एग्रीकल्चरचे तेंच्यांनी हांवें पळोवपाचें शेताची कशी नुकसाणी जाल्या पळय ती बी तेंच्यानी निरीक्षण करून तांकां आमकां योग्य तो फायदो करून दिवचो अशी हांव तेंचे कडेन मागणी करता। आसतना हेची शेताची मशागत, शेताचे मेरो घालप जावं भितरली नडणी काडप हो खर्च वेगळोच आसा। भात लावपा खातीर सादारण 10-15 हजार रुपया खर्च येता एका शेतकाराक। 5,000 स्क्वेअर मिटर 4,000 स्क्वेअर मिटर आसा अशा ह्या शेतकऱ्यांक हो खर्च येता। आणि जे सरकाराची आर्थीक मदत जी मेळटा, जे लुकसाण भरपाई मेळटा ही सामकी कमी मेळटा। तेन्ना आतां आमचे असेंब्ली सेशन चालू आसा। म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा की मोठ्या प्रमाणात जे शेतकऱ्यांक लुकसाणी जाल्ली आसा ती लुकसाण भरपाई मेळपा खातीर आमच्या मयेच्या आमदाराक, शेतकी मंत्री आणि मुख्यमंत्र्याकूय म्हाजी विनंती आसा की जे फुडले येणारे पिढी खातीर जर आमी शेतां सांडली जाल्यार फुडली पिढी आनी शेतां करचे ना। त्या खातीर शेतकऱ्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर सरकारान हेचेर गांभीर्यान लक्ष। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।